इस्टराक रेझरक्शन संडे म्हणून वळखतात। हो सण ख्रिश्चन भाव मनयतात आणि ह्या निमतान सांस्कृतिक सुटी असता। हो दीस आमकां येशूक खुर्सार मारल्या उपरांत ताका पुरोवन तिसऱ्या दिसा ताचे पुनर्जीवित जाता ताची याद करून दिता। आयज गोंयभर हो सण मनयलो। इस्टराच्या पयलीं येवपी सप्तकात पवित्र सप्तक म्हणून ओळखतात, जो जेरुसालेमान येशूच्या प्रवेशाचे चिन्ह असलेल्या पाम संडे सावन सुरू जाता। तातूंत मॉन्टी थर्सडे तशेंच गुड फ्रायडे, इस्टर ट्रिड्यूमाचे दिसांचो समावेश असता, जो जेजूक खुर्सार मारल्या उपरांत ताच्या पुनर्जिविताची याद करून दिता। हो सण मध्यरातीच्या मिसान राज्यभर सुरू जालो। जेजू ख्रिस्त आमचो सोमी मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो। देखून हे रातीक पवित्र सभा केपलीत मेरशें पडलेल्या आपल्या भुरग्यांक सोगलीं सांगता मेळून जागी रावूंक आनी मागणी करूंक आपयता। मरणांतलो जीवन जावन जेजून मरणांचेर जोईत व्हेलें, हें ताचें पास्क। ताच्या पास्काच्या जोईतांत आमकांय वांटो आसा। तो देवाचें उतर आयकून आनी जेजूच्या मरण आनी पुनर्जीवनपणाचे गूढ समरंभून सुमयाच्या पास्कांचो आमी आतां भक्तीपणी उगडास करुया। हे परी ताच्या जोईतांत आमकां वांटो मेळटलो आनी ताच्या सांगताक देवा सोबे आमी जियोंक पावतल्यांव। हो आमचो तीर बरवंसो। ह्या उज्याचेर आतां आमी आशिर्वाद मागुया। देवा, तुझ्या पुता वरवीं तुझ्या परजोळाचो उजवाड बावरत्यांक तुवें दिलाय। हो उजो पवित्र कर आनी हे पास्कांचे परबे वरवीं आमचे काळजांनी स्वर्गाचे ओत्रेक पेटोय आनी निर्मळ मनांची आमकां करून सासणाच्या परजोळाचे परबेक आमकां पावय। हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी। पास्कांचे वातीचेर आशीर्वाद। पास्कांची वात कुनायता पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचे आसने। आपल्या पुनर्जीवनपणा वरवीं जेजू जालो आमचो सोमी आनी सोडवणदार, सगल्या कालाचो ओरोम आनी शेवट। हे कुणावंक आतां यादनीक पास्काचे वातीचेर कुरीस कातोयतलो। जेजू ओरोम आनी शेवट म्हूण दाखोवंक आल्फा आनी ओमेगा ही ग्रीक अक्षरां माल्याचे पयले आनी निमाणे अक्षर आनी त्या उपरांत चालू वर्साचे आंकडे कांतोयतलो। उपरांत 5 दुपाचे गुले पास्कांची वातीक कुर्साच्या रुपान लावून पास्कांची वात नव्या उज्यान पेटोयतलो। पेटोयलेली पास्कांची वात घेवन यादनीक देव मंदिरान भितर सरतना 3 पावटी अशें म्हणटलो, हो क्रिस्ताचो उजवाड। आनी आमी सोगलीं जबाब दितोली, देवाचे व्हड उपकार। यादनीक दुसरे पावट अशें म्हणटाना पास्कांचे वातीच्या उज्यान आमी आमच्या हातांनी आसलोल्यो वाती पेटोयतल्यांव। तिसरे पावटी उद्गारतना दिवे पेटोयतल्यांव। क्रिस्त काल आनी आयज आल्फा आनी ओमेगा, सर्व काळ आनी शेकडे ताचेच ताकाच मोहिमा आनी जोडकी सासणांच्या सासणांक आमेन। आपल्या पवित्र आनी मोहिमेवंत मोहिमेवंत गायां वरवीं
जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी आमकां राखून आनी सांबाळून आमेन. ओ क्रिस्ताचो उजवाड देवाचे वडूकार Bureau Report Go 365.